आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. मोगळा बापा, जेजू तुझ्या पुता वरवीं आमी ताका एकवटोन तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता, तुजी मोहिमा परगट्टा, तुका परगोंडटा. तुजो मोग ताचे सगळें आमी चाखला, अणभवला आनी हाका लागून आमी संवसारांत कसलेय स्थितीन ताच्या एकवटान रावन तूं आमकां जेजू सगळें वाट दाखयत आसाय. आनी जेजू आमकां तुजी मोहिमा परगटूंक संदी दित आसा. सगळ्या वेळार आमी जेजू सगळें तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. जेजू तुजें जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा, कित्याक आमी तुजे कुडींतले सांदे. कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें तूंच जाणय आनी तूंच आमकां दाखयताय. जितली आमी तुका सगळो गोत प्रत्येक सुस्कारांत आमचें जिवीत भेटोवन तुजें जिवीत पत्करून तूं आमकां कितें चिंतूंक जाय, उलोवंक जाय, करूंक जाय तें दाखयत आसाय. हे परी तुजो वावर तूं आमचे सगळें फुडें व्हरताय. आनी आयजूय तो व्हरच्याक आमी तुज्या उतरांत आमचें जिवीत थिरायता. तुवें आमकां सांगलाय जुवाच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या वेसवरांत 4 वळीन म्हजे सोबेन रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबेन रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचें चोस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सोबेन रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. वय मोगळा जेजू, तुजीं उतरां आमच्या जिवितान रुजलेलीं आसा, कित्याक हो कार्य तूं आमचे सोबें घडून हाडटाय आनी एक खेरीतपण तुवें आमकां दिलेलें आसाय. तर आमी तुज्या एकवटान रावतना जुवां बावतिस्ताचो मनोभव आमी पत्करून प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी उणी जायत वेता आनी तूं सुस्कार भितर घेतना वाडत वेताय. हांव उणो जायत वचूंक जाय, तूं वाडत वचूंक जाय, ह्या मनोभवान जुवां बावतिस्तान आपलें जिवीत तुज्या रुजण्यांत, तुज्या एकपणांत, तुज्या आसण्यांत आनी तुजें सोबें हे परी रिगून रावन तो आपलो कार्य तुजे सोबें फुडें व्हरत आसलो आनी तूं ताचे सोबें व्हरत आसलोय. पूण जितली आमी तुका शरणां वचून तुजें जिवीत आमी पत्करून जियेता तेन्ना आमी चाकरां कशीं आमचें जिवीत तुज्या एकवटान सादता. हांव चाकोर सुस्कार भायर सोडटना जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे हे परी सायबीण मायन आपलें जिवीत ह्या मनोभवान जियेली, त्या मनोभवांत आमचें जिवीत आतां रिगून खोलावन तुजे सोबें सादता. आनी सारीत आसतना आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांत हांव म्हज्या आपलेपणाक मोत्तां आनी तुजे सोबें सुस्कार भितर घेतना पुनूच जिवन जाता. मेलोलो हो जिवो हांव क्रिस्ताचो, हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सोबें जियेता. हे परी पवित्र आत्मो तुजे सोबें बापाक मागणी सुस्कारांतल्यान, आस्कारांतल्यान आनी आतव्या भासांनी उबारीत जाता. त्या मागण्यांत आमी एक जावन बापाक तुजे सोबें मागणें उबारता. आनी हे परी तुज्या एकवटान जियेली म्हणजे आमी पूर्णपणे प्रत्येक सुस्कारांत तुज्या नांवांत जियेता. जे म्हणून सुस्कार भितर घेता आनी जू म्हणून सुस्कार भायर सोडून तुज्या नांवांत आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांत एक खोलायेन जियेत आसा. आनी हे परी जियेतना आयज आमी मिसांतल्यान आनिकूय खोलायेन तुजें जिवीत आपणावन
तुजे येवजणे प्रमाणे तुजी उतरां जी आमकां तूं आयज दितलोय ती आमी ह्याच संबंदान एकवटाच्या जियोंक लागता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. मिसाची जी खरी इंतेसां आसात ती मनान धरून आनी ह्या मिसाची जी खरी इंतेसां आसात ती आमी बापाक उबारया आनी ह्या मिसान आतां आमी पूर्णपणे वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. पातकांची दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागया. ह्या मागण्यांतल्यान हांव पातकी सोर्प दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळून तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची चाकरी करूंक तूं आशेतायत जाल्यार ताळण्यांक तयार राव. प्रमाणीक काळजाचो जा, थीर राव आनी हाल उपद्रे येतात तेन्ना भियेनाकाय. तुज्या जिविताच्या शेवटाक तुका मान मेळचे खातीर ताका गोट वेंग मार आनी ताका सोडिनाका. तुजेर येता तितलेंय तूं मानून घे
आनी तुजे खालते गोत्तीर वायट बरें जाता तेन्ना सोंसणीकाय घे. कित्याक भांगार उज्यान घालून तपासतात आनी विचून काडलोल्या मनशांक हीणपणाच्या कोरनांत. ताचेर विस्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट मार्गान चल आनी ताचेर बोरमासो दवर. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यानो ताचे काकलुतीचेर पातयेवन रावात. भुंय पडना जावंक रस्त्या भायर चलूं नाकात. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यानो ताचेर पातयेवन रावात आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यानो बऱ्या वस्तूंक आनी सासणाच्या संतोशाक आनी काकलुतीक आशेवन रावात. पुर्वजांच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लजेक सांपडला वो ताचे भोक्तीच्या मार्गान थिरायेन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला वो ताका उलो मारतल्यांक आपले कान बेरे केले जायत. कित्याक सर्वेस्पर काकलुतवंत आनी मोगाळ. तो आमची पातकां बक्षिता आनी दुखां कश्टांच्या दिसांनी तो आमकां पावता. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. जबाब, सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सव्या आसूं सगळो तुजो संतोश. तुजे काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. बरे मनशाचो जीव सर्वेस्पर राखता. ताका सासणाचें दायज फावो जातलें. संकटाच्या वेळार तीं घाबरचीं नात. दुकाळाच्या दिसा ताका जेवण उणें जावचें ना. वायटाक पाट कर, बरें करण्यांक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कदींच सांडचो ना. सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. सर्वेस्पराक जय जय. दुसरी खंयचीच व्हडवीक मागिना हांव म्हाका. जेजू तुजो खुरीस सगळी म्हजी आशा. तुजे खातीर खुर्सार मेला म्हाका संवसार. तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेलां खुर्सार. सर्वेस्पराक जय. सर्प दितात देवा, तुजें शुभ वर्तमान फावो ते परी परगडचे खातीर म्हजे काळीज आनी म्हजो ओंठ निर्मळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं, तुमचेय सव्या आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमया. थंयचे भायर सरून जेजू ताचे शीस आनी ताचे शीस गालिल्यांतल्यान वेताले. पूण हें कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें. कित्याक तो आपल्या शिश्यांक शिकवण दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मातूच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवंत जातलो.
पूण तांकां हें उतर समजून आसलें आनी तांचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफारनावांत पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद कोत्ताल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद कोत्ताले. मागीर तो बसलो आनी 12 जाणां कापोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खोशी आसल्यार तो सगळे परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकोर जावचो. उपरांत एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेत घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें महिमा तुका सोम्या. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, 2 वस्तू आमच्या मनांत दवरया. पयलें म्हणजे कोणाक पयलो जावची खोशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकोर जावचो. सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकोर जावचो. जेजून आमकां हें शिकयलां आनी तें आमच्या मनांत धरून आमी तें पाळया. दुसरें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जांकां देव आमचे सवें हाडटा तांकां आमी भुरगीं कशीं लेखया आनी तांकां आमी पोतकरून जेजूच्या ताब्यांत आनी ताच्या नांवान दवरया. आनी हे परी दवरीत तर बापा सवें आमी तांकांय दवरता आनी बाप हें सगळें आमचें समजून घेता आनी आमकां तो आपली म्हणून दवरता. आतां म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कोणूय आमचे सवें आमची भोंवतणी आसूं, कसल्याय स्वभावाची, पूण आमी तांकां देवाची भुरगीं म्हणून पळोवया आनी जेजू सवें तांकां ताचे कुडीचे सांदे म्हणून तांकांय तांचोय परामोस करया. आनी तो आमकां सगळें कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, कितें धरूंक जाय तें सगळें शिकयतलो आनी करून घेतलो तर आमी ताका पूर्णपणे सहकार करया. आनी आमी सांतल्यान आमचें जिवीत ताकाच भेटून ताणें आमचें सगळें घडून हाडचें म्हणून आमचें जिवीत ताकाच ओपून दिवया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जोय.
मनशात देवाचो पूत आमच्या मनशा स्वयंबाचो भागीदार जावंक पावलो तशेंच हे उदकाचे दाका सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमी ताचे देव स्वयंबांत वांटो घेवंक पावूं सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोशनारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या सासणाक देवाक जोय सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरफुतीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परात तुका फावो तो मान दिवच्या की हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचेंय सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपोदिदार आनी ससणांच्या देवा सुरकाली आनी सुरतायन आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवेन येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक फेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतिल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बेसबाक आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवणपणाचो बोरवा सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमचे सोबे हे मागणे बापाक उबारता कित्याक तो आमकां एकवटून आसा. जशे भशेन आमी आमचे सगळे सांद्यांक एकवटून आसा आनी जेन्ना हांव मागणें म्हणटा तेन्ना ते मागणें म्हणटात तेच भशेन हांवूय जेजू सोबे हे मागणें बापाक उबारता. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पुणोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां आमचे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुट्यांचो राखांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रोगताची मिसळणी वरवीं आमकां ती सेवतेल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत हांव सेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण जे काकळुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी नोकर दिवं. आमेन. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुकलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं.
मागुया. विस्वाशी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोखताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय. ही तुजी बासावणी वेगी शाती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आनी सुरपो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, ह्या मिसान वांटो घेवन जेजूचें जिवीत आमी सारकेंच आपणायलेलें आसा आनी तो आमचे सोवेन आमी ताचे सोवेन जियेता. न्हयच प्रत्येक सुस्कारांत पूण आमच्या जिवितान आमी ताची सारकी आतां अदीक ताणें आमकां घडोवन हाडल्या. ताका आमी विस्वाशी रावया. तर आतां ताच्या जिविताचेर नदर मारून तातूंत आमचें जिवीत खोलावंक, आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत केलेलें आसा. ताणें आमकां ती खोलाय हाडची आपल्या जिविताची आनी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक ताच्या जिविता सारकें करचें म्हणून आतां आमी हो वेळ तेरसांतल्यान सारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानतान देवाक, सोरपोदीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर बी सांबावलो. आंकवार मारीत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले. ताका क्रुसात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपोदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बावार्थ, परवासो, प्रिती मोग हे तीन गूण आमचे सगळे उदीक खोलावन आमी जिवच्याक आतां आमी सायबीण माय कडेन, भाग्योन फ्रांसीस शेवेर कडेन, भाग्योन तिनास आनी भाग्योन जुजेवाजे कडेन मागया. आनी सगल्या हेरां सांता भक्तां कडेन आमचें जिवीत जशे भशेन ताणें खोलायन जेजूच्या एकवटान ह्या तीन गुणांनी साधलें तेच भशेन आमचें सादच्याक. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, चिराज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय जावं श्रमदत सुदयन सुदयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या अमराच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय जावं श्रमदत सुदयन सुदयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या अमराच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय जावं श्रमदत सुदयन सुदयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या अमराच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड उपोरबायेचे सर्वीस पळय तुजे सवय आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
Noman Maria कृपेन बोलेले सर्विस बोचटायसा उस्त्रामध्ये सदैवचं पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम पाप्या खातीर विनवती कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतांनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सकाल सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड करून जासरोल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें चेकुस्व्यांत आसल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोवचे ठांय जावं श्रे मदेत सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनवती कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सकाल सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोवचे ठांय जावं श्रे मदेत सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमा बापयां खातीर विनवती कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सकाल सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती पोरवणें तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोवचे ठांय जावं अस्तुऱ्या मदेत सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनवती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सकाल सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोवचे ठांय जावं श्रे मदेत सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनवती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली
वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसोल्यांक 5 उजवाडाचें मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान मात्यो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या आजचें नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभार नोमान मेरे कृपेन मेलले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्रा मदें सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम बापयां खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनशोडा आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन हो म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसोल्यांक दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लोग्नावसऱ्यांत जेजूची आप परगोटणी जो हांव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें अस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडना म्हजो वेळ आजून पावंक ना ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगितलें इतलें तुमी करात थंय जुदाचे शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं दोरेकान 4 ते 6 कळचे जाताले आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या आजचें नांव पवित्र जावं राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मेरे कृपेन मेलले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्रा मदें सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आंबा बापयां खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनशोडा आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसोल्यांक तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15 जोवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो थंय त्या देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या आजचें नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभार नोमान मरे कृपेन मेलले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्रा मदें जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या मनशोडा आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसोल्यांक चवथो सुदसाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचें मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लकलकीत धवी फूल जाली आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या आजचें नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभार नोमान मेरे कृपेन मेलले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्रा मदें सुदैव पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां उन्नती कोर आतां आमच्या मनशोडा आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन
ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सकाळ सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड करून आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो ताका दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा, म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हजे रोगतान नवो करात, हें म्हजें रगत तुमचे वसत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा सुर्गेंच्या नांव पवित्र जावं, जेरास आमकां तुळशी सकाळ जाता तुळशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडून कांय पूण वाडंतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन मेरेले सर्वीस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रा मध्ये सुदैन सुदैवचो पूज जेजू, भाग्यवती मरे देवाची माय बापायक कोर आतां आमच्या चेडा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड करून आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम, आनी मागणें कोत्तूच ताचे शाशी उठून ये जाल्यार ते हुंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तेणीक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली. नमान मेरे कृपेन मेरेले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, उसऱ्या मध्ये सुदैवचो पूज जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या चेडा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड करून आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोरी कोत्तात. जुवांव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेरबोंड मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन मेरेले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, उसऱ्या मध्ये सुदैवचो पूज जेजू, भाग्यवती मरे देवाची माये पापयां खातीर कोर आतां आमच्या चेडा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड करून आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातेव 27:28-29. तेन्ना राज पाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळीं पळटून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें, आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताचे उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन मेरेले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, उसऱ्या मध्ये सुदैवचो पूज जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये आमी पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या चेडा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां
निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सां सगळी आत्म्यांक बो करून चड करून आसलेल्या चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमांमध्ये कृपेन बरयले सर्वीस बोरचे ठांय आसा उसऱ्यामध्ये सुदय सुदयचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या विचारांतली वर्सां सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमांमध्ये कृपेन बरयले सर्वीस बोरचे ठांय आसा उसऱ्यामध्ये सुदयचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या विजांतली वर्सां सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ओर्काचे मिस्तेर पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मोरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात तेवान ताका पुर्नो जिवन केलो तो हांगा ना, ताका दवरली ती स्वाद पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वीस बोरचे ठांय आसा उसऱ्यामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सां सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वीस बोरचे ठांय आसा उसऱ्यामध्ये सुदयचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सां सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सोबीचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान त्या आसले ते आख्खें घर भरलें.
आमचे बाप्पा सुरकीच्या आजचे नांव पवित्र जावं राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचेठांय आसा वस्त्रामध्ये सुदन पूज जेजू भाग्यवती बरे देवाची माय बाब्यांक हातून कोर आतां आमच्या चोडा आरमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सगां सगळी आत्म्यांक बकून चड गरजा सोल्यांक चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता जुडी 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमचे बाप्पा सुरगींच्या आजचें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवं तुजी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचेठांय आसा वस्त्रामध्ये सुदैन पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय बाब्यांक खातीर ती कोर आतां आमच्या चोडा आरमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां वळांतली उज्यांतली चड करून गरज आशिल्ल्यांक पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मालीक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली सुर्याच्या पोरजोडान न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तोड आसलो चौधरी मातचे माथ्यार 12 नखेत्राचो मुकुट आमचे बाप्पा सुरगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वेस पोवचेठांय सावस्रामध्ये पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय बाप्यांक हातून कोर आतां आमच्या चोडा आरमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सगार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरजा सोल्यांक नमान राणये काकुची माये तूच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उल्लो मागता ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ रातनी तुजी काकुळीची नदर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत जो पूज जेजू आमकां दाखय मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेची भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणें तांतून आटपलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता हांव त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन एक बेपरवा करूं नाका म्हजे मागणेची पूण दुयेन आयकून घे म्हजे मागणें आनी सुफळ तें कर आमेन म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकुरणीचे ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पडायता पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता इनाळक्यांक कोण सुबादता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी पोत्ता क्रेस्तांक कामे हातांनी परत धाडटा अब्रामांक ताचे सृश्टी खातीर सर्व काळाक आपल्या पुरुजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकणीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरां घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक
आदी आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. भयणीनो आनी भावनो, जेजून आयज आमकां सगल्या देण्यांनी भरली कृपा दिली आनी हाका लागून काल रातीक सावन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी सारीत आयल्या. पयले 5 मिनट न्हिदच्या आदीन जेजूक आमी सगळे समोर पूण न्हिदोंक गेल्या. रातभर तो आमचे सवे आसलो आनी आमी ताचे सवे आमचें जिवीत आदारून सारलेलें आसा. कित्याक जितले पाटी आमी उठ्ठाल्या तितले पाटी ताका एकवटोन आमी उठ्ठाल्या आनी सकाळीं उठली म्हणटच ताका एकवटोन सगळें बाकीचें काम करून हांगसर येवन खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी घडोवन हाडूंक ताका आमचें जिवीत समोर पिल्लें आसा. आनी ताणें आमकां स्विकारून तो आमकां 2 दीस घडोवन हाडीत आसा. त्या खेरीतपणान जें खेरीतपण आमी ताचे कुडीन जियेता तें तो घडोवन हाडटा. तर आमी ताका दिनवासया आनी हे बरी ताच्या एकवटान आमी अदीक खोलायेन आयच्या दिसा आमचें जिवीत सारया. आतां भाग्यवन फ्रांसीस शावेचे बेसांव घेवया, कित्याक तो आमचे पासत जेजू सवे विनोदी कोत्ता आनी आमकां जाय पळय तें फावोय कोत्ता. तर आतां आमी थोडी मागणी ताचीच घेवया आनी ताका ताचो आशिर्वाद मागीर आमी मागया. मोगाळ बाप जेजू, उदार काळजाचो म्हाका कोर. कितली कठीण जावन ती तुजी सेवा, तिका खान मारूंक म्हाका घडोवन हाड. जोखमी जावचो आसलें जावं, झुजूंक म्हाका आयतो कोर. विसो मेळत ना मेळत कसल्याय कामाक म्हाका सुटसुटीत कोर. कोश्टी मजुरी मागीर नासतना कोश्टी वावर करूंक म्हाका उर्बेन बोर. तुजी खुशी करता म्हूण जाणो जावंक ही एकूच जावन दी म्हजी मजुरी. आमेन. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोणवळ्याच्या. पवित्र कोश्टाणो म्हाका गोट करात. तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सुरशिलो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. सांता भोगता सांगाती सदां काल तुका वखाणच्याक. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जाणेन आमचे कडेन मागण्याची विनंती केल्ली आसा. जीं दुयेंत आसात, जावं भुरगीं, तरणाटी, वाडलेलीं, जाणटेलीं, ताका देवान जेजू सोपे भागवंत फ्रांसिसाच्या विनंतीन बरेपण फाव करच्याक आमी मागता. तेच परी जीं कोण वेगवेगळ्यो गरजो आसात ताणें त्यो आमचे फुडें दवरून तांचे पासत मागात म्हणून सांगलां. तांकां आमी जेजूच्या ताब्यांत कोत्ता आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेच्या विनंतीन हें सगलें मागलां तितलें ताका फावो कर म्हूण मागता. खूब जाणांनी आमकां आनिकूय विनंत्यो केलेल्यो आसा. भुरगीं आतां अभ्यास करून परिक्षा दितात तांकां मदत मेळच्याक. जीं कोण प्रवास करतात तांकां देवान राखचें आनी सांबाळचें. जीं कोण परदेसांत वतात तांकां देवान बरें काम दिवचें आनी ती जोरी तांकां सांबाळची. आनी ह्यो बरी खूब गरजो आसात त्यो सगल्यो आतां आमच्या मनांत आनी काळजांत धरून
हे मागणे आतां बागेवन फ्रांसिसा कडून ताचे सगळे आमकां मेळट जाग आमी आतां म्हणया बागेवन फ्रांसिस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसिसा कडेन मागचें आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत वचपी सवे बापाक वाखाणटा हांव आमेन आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन